तुमकां सगळ्यांक येवकार तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब। हांव तुमचो सगळ्यांचो मोगाळ इश्ट गांवडो गांवकार देवेंद्र गांवकार। आयज आमी आयिल्ले आसा नाणेली धबधब्यार। धबधब्यार येवपाचें कारण इतलेंच की तुमी जाणा आसतले सत्तरीत कितलेशे धबधबे आसा। ह्या धबधब्या बाबतींत आमी एक भासाभास करपाक आयिल्ले आसा। सो ह्या भासाभास करपाक म्हाज्या बरोबर आसा म्हजो साथीदार आमचो सत्तरीचो वरिश्ठ पत्रकार ज्येष्ठ पत्रकार देविदास गांवकार। देविदास बाब तुमकां येवकार। नमस्कार। देविदास बाब आमी आतां भासाभास करपाक सुरवात करुया। म्हाजो तुमकां पयलीं एक सादो प्रश्न असो आसा, आमी जाणा संवसारांत अश्यो काही गजाली आहा, किंचीत गजाली त्यो सगळ्या लोकांक आवडटा। तातूंत घसघशे धबधबे ही अशे ते सगळ्यांक आवडटा। थंय सगळ्यांक मनांतल्यान दिसता की आमी थंय वचचें म्हणून। अशें आसतना आमी पळयतात की गोंयांत सरकार धबधब्यांक वचपाक बंदी हाडटा वा ज्या वाठारांत जे धबधबे व्हांवता थंयचे लोक बंदी हाडटा। कित्याक लागून कितें कारण आसतलें? देवेंद्र बाब पळय, सरकार बंदी हाडटा म्हणजे हे जे पर्यटक येता ते भायले येना। हे पर्यटक येतात ते फक्त गोंयचेच पर्यटक येतात आनी सत्तरीन खुबशे धबधबे आसात। हे पर्यटक येतात, हांगासर प्लास्टीक उडयतात किंवा बाटल्यो उडयतात आनी जे हेचेर रावन म्हणजे खूब वॉटरफॉलाचेर वचून मस्ती करतात आनी केन्ना केन्ना अशें जाता की ते वॉटरफॉला वयल्यान पडटात, जखमी जातात। हेका लागून केन्ना केन्ना गोवोरमेंटाक हो स्टेप घेवचो पडटा की हे वॉटरफॉल बंद करचे। कारण पळयलें जाल्यार हे पर्यटक येतात, बाटल्यो कितल्योश्योच घेवन येतात, पितात आनी नाका जाल्ली झगडी करतात किंवा आनी कितें करतात। हेका लागून हो गोवोरमेंट केन्ना केन्ना निर्णय घेता। तुमकां अशें दिसना की जेन्ना जो घसघसो ज्या वाठारांत व्हांवता खबर आहा ते थळावे लोक असतात त्यांच्या बरोबर बी लोक झगडटा, आमचे जे धबधब्यात न्हांवपाक येता खबर आहा त्यांच्या बरोबर झगडटा, बुरश्यो गायी घालता। ताका लागून खंय तरी लोक बी येवपाक दिना अशें म्हणपाचें आहा तुका? हय, म्हणजे कितें जाता खबर आहा, जेन्ना हे जास्त पिला आतां खंयचो एक फॅमिली ग्रूप येयलो तो ओके आसता, थोडे भुरगे आसतात ओके आसता, पण जे थोडे येतात ते अशे पियेतात आनी दंगा मस्ती करतात की वयतना गांवांतल्या लोकांना सुद्दां झगडी करतात आनी कितें वाटेक कितें नाका जाल्लें करतात। हेका लागून हे स्टेप गांवांतल्या लोकांकय घेवचो पडटा की बाबा हो धबधब्या खातीर येवची बंदी ठेवची। म्हाका सांगा, जेन्ना मिरीक लागलो न्हू आमी पळयता की गोंयच्या जे ग्रामीण वाठार आहा सांगे, काणकोण, सत्तरी ह्या वाठारांत आमकां मिरीक लागलो काय वता थंय आमकां घसघशे व्हांवताना दिसता कळ्ळें तुका? सो एकंदरीत म्हणजे सत्तरीन वा सांग्यान त्या काणकोणांत खंयच्या वाठारांत जास्ती वॉटरफॉल आसता अशें दिसता? देवेंद्र बाब तशें पळयल्यार कितें जाता खबर आहा, आमच्या सत्तरीन न्हू ते खुबशे वॉटरफॉल आसात। आतां पळोवंक गेल्यार नानेली वॉटरफॉल, पाली वॉटरफॉल, हिवऱ्या, चरवण्या, करंजोळ, मागीर तोल्ला घाटाच्या सकयल सगळेच वॉटरफॉलूच आसात। आनी कितें जाता जे सावथ गोवा पळोवंक गेल्यार केप्यां किंवा त्या सायडीक जे वॉटरफॉल आहा त्या सायडीक जास्त लोक त्यांच्या सायडीचे वयता आसतले, पण आमच्या नॉर्थ गोवाक आहा न्हय ते लोक सगळे आमच्या सत्तरीन येता। कारण सत्तरींतले जे वॉटरफॉल आसा ते चडशे वॉटरफॉल आहा ते सेफ आहा, चड बुडपाची किंवा हे करपाची शक्यता ना। ताका लागून जे आमचे ह्या सायडीचे नॉर्थ गोवाचे पर्यटक आहात ते सगळे सत्तरीन येतात। म्हणजे चडसो सत्तरीन जो हे येता खबर म्हणजे धबधब्यान न्हांवपाक येता, म्हणजे धबधबा एन्जॉय करपाक येता ते चडशे नॉर्थ सायडीला आसतात, नॉर्थ सायडीला आसता। सत्तरीन जे चडशे वॉटरफॉल आहा थंय पुलीस वा फॉरेस्ट गार्ड आसना तुका अशें दिसना की आपल्या जे धबधबे आहा घसघशे थंय पुलीस फॉरेस्ट गार्ड बी दवरपाक जाय आनी बारीकशी तांकां कोण विजिटर आयता तांकां बारीकशी फीस बी लावपाक जाय अशें तुमकां दिसना? आतां आमी येतना तुवें पळयलो नानेली वॉटरफॉलार आमी येताले तेन्ना तुका थंय फुडल्यान जे फॉरेस्ट गार्ड पुलीस आसलेले दिसले आनी ते कितें करतात प्रत्येक मनशा कडल्यान थोडी फीस घेतात आनी जे प्लास्टीक आनी कितें आहा तांकां सांगता की बाबा जे तुमी कितें घेवन येता ते परत तशेंच रिटर्न घेवन येयात आनी तेंचे एक डस्टबीन तेचे आहा त्या डस्टबिनान ते सगळे उडोवपाचे आसता।
आणि पळोवंक गेल्यार बाकीचे धबधबे आसा म्हणजे आमचो धर पाली धर किंवा चरवणे मागीर हिवरे ह्या धबधब्यार सेम हे आहा ते वयतना थोडे फॉरेस्ट गार्डन लोक थेयल्ले आसात आणि ते कितें करता की प्रत्येक मनशाक हे आपले आहा ते समजोन सांगता अशें पण लोकांनी बी तेच करूंक जाय की ते बावडे सांगले म्हणून जायना की लोकांनी आयकूंक जाय की आपूण जे प्लास्टीक आनी कितें हाडटा त्यो परत तसोच व्हरोन तेच्या डस्टबिनान उडोवच्यो कारण कितें जाता हांगासर उडयल्या उपरांत ती जनावरां खाता किंवा आनी कितें खाता आनी ताचो प्रॉब्लम ह्या लोकांक जाता. आमी पळयता वॉटरफॉलार वता खरें आतां कितें ट्रेंड जाल्लो आसा म्हणजे वता थंय रिल्स काडप कळ्ळें तुका जीव धोको दिवन म्हणजे सामकें डेंजरस प्लेसीस उबे रावप रील काडप पडप पांय मोडून घेवप वा मरप सो ह्यो गजाली एवॉर्ड करपाक वा तशें जावपाक जायना म्हणजे कितें करपाक जाय कितें जाता पळय आतां जे पर्यटक येतात आनी रिल्स काडपाक वयतात ते रिल्स काडटाना तेणी आपली स्वताची जबाबदारी स्वता घेवप कारण जे डेंजर प्लेसी आहा थंय वचप एवॉर्ड करप आनी नाजाल्यार फाल्यां पडल्या उपरांत सरकाराक ब्लेम करप ना की बाबा तो पडलो आनी कितें पण ज्या जाग्यार आपूण वयता ते जागे बद्दल आपल्याक म्हायती आसूंक जाय की बाबा थंय कितले खोल आसा किंवा त्या वॉटरफॉलार गेल्या उपरांत कितें प्रॉब्लम जावंक शकता किंवा त्या थळा वयलो कोण तरी फ्रेंड आसूंक जाय तो बाबा गायड करूंक शकता की बाबा थंय पर्यंत तुमी वचो नाका आनी दुसरें म्हटल्यार कितें जाता जे आतां हेचो रिल्साचे तुवें सांगलें न्हू रिल्स काडपाक लोक सद्या कितें रिल्स आतां सद्या अशें हें आहा की रिल्स आपल्याक कितले लायक्स मेळटले कितले आपलो रिल्स हीट जातलो हेका लागून प्रत्येक जाण प्रयत्न करता पण हे प्रयत्न करत आसतना आपल्या स्वताच्या जिवाची तेंच्यांनी काळजी करप गरजेचें आसा कारण जे वॉटरफॉल आसा ते सुळसुळे जाल्ले आसता निसरून पडटा लोक किंवा चड खोल आसल्या कारणान भितर बुडटा हे टाळपा खातीर आपूण स्वताची काळजी आहा ती स्वता घेवप. हय सो तुका अशें म्हणपाचें की लोक अशे आपलो जीव धोक्यान घेवन रिल्सां काडटा खबर आहा ते व्यूज मेळपाक जाय जास्ती वा लायक्स मेळपाक जाय म्हणून अशें चल्लां न्हू आनी दुसरे कडेन आमचें अशें तुका जेन्ना एक कोण तरी वायट घटना जाता काय रिल्स काडटना तेन्ना मागीर जेन्ना लोक सरकाराक ब्लेम करता ही सारकी गजाल हय सरकाराक ब्लेम करता पण हितून सरकाराची चूक कांयच नसता कारण तो जर तेणी जर ते रिल्स काडटना स्वताची जबाबदारी स्वता घेतलेली म्हणजे बाबा आपूण थंय वयतना ते रिस्क आहा ते आपूण हे करून घेतलेली तर काय प्रॉब्लम जावचोच ना मागीर जेन्ना पडल्या उपरांत मोडल्या उपरांत सरकाराक जबाबदार धरप नासता न्हय. विकेंडाक आमचे सत्तरीन जे आमचे नॉर्थ सायडीतले जे हे आसा लोक आहा खबर आहा ते गाडयो भरून येता कळ्ळें तुका म्हणजे वॉटरफॉल एन्जॉय करपाक सो ते ज्या तरेन येता खबर आहा त्या तरेन आमचे जे गांवगिऱ्या वाठारांत जे दुकानां आसा किंवा सेल्फ हेल्प ग्रूप आहा खबर आहा तांकां तो गिरायकूय जायना वा सेल्फ हेल्प ग्रुपाक तांकां ते बरें जेवण करता तांकां ती ऑर्डरी बी मेळना. कितें जाता सांगता ते आतां जे पर्यटक येतात ग्रुपान येतात आनी येताना कितें करता आपलें सगळें कितें आहा तें सामान घेवन येतात किंवा खंय तरी तेंच्या ते ऑर्डर दितात आनी ते सगळें आपलें जेवण आहा तें घेवन येतात हेका लागून चडशे कितें आहा ते आमच्या ह्या सत्तरींतल्या वाठारांतल्या लोकांक ताचो फायदो कितें जायना कारण कितें जाता पळय जो ग्रूप येता तो जर पणजी सायडीच्यान येयलो जाल्यार तेंच्यांनी आपल्या येताना सामान हांगासर घेवन येतात आनी सगळें कूक करून खातात ते जर तेंच्यांनी अशें केल्लें की आमच्या हांगासर जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आहा किंवा आनी कोण आहात तांकां कॉन्टॅक्ट करून जर बाबा आमकां जेवण किंवा हे ऑर्डर केल्ली जाल्यार ताचो फायदो निश्चितच सत्तरीक जातलो आसलो. ओके सो तुमकां अशें म्हणपाचें की आतां आमचे हे गोंयकारूच येता ट्युरिस्ट कळ्ळें तुका आमचे हांगा येता एन्जॉय करपाक येता वॉटरफॉल सो तेंच्यांनी बी मातशें चिंतचें की बाबा आमी त्या वाठारांत वयता त्या वाठारांत लोक बरीं जेवणां करता गांवठी जेवणां करता कळ्ळें तुका तेंची बरीं दुकानां आसता गांवांत जे पणजेन जें सामान मेळटा तें सगळें सामान मेळटा सो तांकां बी आमी कितें गिरायक घालया म्हणून अशें बी तेंच्यांनी विचार हाडपाक जाय अशें दिसना तुका. म्हाका तेंच दिसता म्हणजे जे पर्यटक येता फक्त शेनवारा येता तेंच्यांनी जे येताना न्हय आमच्या जे हांगातले थळावे लोक आसा तेंची दुकानां आसा बारीक बारीक हॉटेलां किंवा आनी कितें आहा थंयच्यान तेंच्यांनी घेवचें किंवा जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आहा तांकां कॉन्टॅक्ट करचें कारण गोवा हो व्हडलो ना सदां इजिली कॉन्टॅक्ट जावंक शकता की बाबा आमकां जेवण जाय अमके प्लेटी जाय तांकां तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट करून जर जेवण मागयलें जाल्यार हेचो फायदो निश्चितच जातलो. आमी पळयता आतां पळय जम्मू आनी काश्मीर आहा खबर आहा थंयचे जे सरकार आहा खबर आहा ते ट्युरिजम जेन्ना पॉलिसी करता तेन्ना ते आपले लोकांक तकलेक धरून ध्यानान धरून तशें तो पॉलिसी करता तुका म्हणजे तो अशी पॉलिसी आसता की
जे ट्युरिस्ट येता खबर आहा त्यांचो चडसो जो फायदो जावपाक जाय न्हू ते आपल्या लोकांक गांवगिऱ्या वाठार लोकांक जावपाक जाय अशें तेंची पॉलिसी आसता. तुका अशें दिसना की आमच्या गोंयच्या सरकारान हिंटरलँड एक ट्युरिजम पॉलिसी काडपाची कळ्ळें तुका. त्या अशी ती पॉलिसी आसपाक जाय की तातूंत जे गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक वयर सरपाक जाय कळ्ळें न्हू. तातूंत जे बेकार आहा आतां बेकारी वाडत आहा. आमी दोगांय गांवांत रावपी मनीस तूं पळयना सो गांवांनी एक अनएम्प्लॉयमेंट हो रेट वाडत आहा. सो जेणे करून लोकांक थंयचो फायदो पडटलो. एक बरो शिक्षीत भुरग्याक कितें तरी फार्म घालूंक शकता वा होम स्टे घालूंक शकता. सो हाचेर तुजें कितें मत? जयंत बाब, तुजो क्वेश्चन खरेंच खूपच इम्पॉर्टंट आसलो. जर सत्तेन अशें जालें पळय आतां जे पर्यटक येता ते फक्त खंय वयता बिचार. पण जर गोवा सरकारान तांकां जर जे गांव वाठारांत कितें कितें धबधबे धर किंवा खुबशे कितें कितें आहात. मावशी गेलो जाल्यार रॉक कार्विंग्स आसात. जर्मे गेलो जाल्यार एक बरे लाकडी हेचेर हे आहात किंवा थंय बऱ्यो मुर्त्यो पळोवंक मेळटात. तशेंच आनी सत्तेन खूब कडेन कितें कितें तशें हे आहात. जर सत्तरी सारक्या वाठारांत जर पर्यटक तेंच्यांनी धाडले जाल्यार तेजो फायदो खूबच हेका जातलो. त्याच बरोबर जर जे आमचे हांगा सत्तरीत युवा हे आहात तेंच्यांनी जर ते आपूण होमस्टे घालूंक शकता किंवा फार्म हावस घालूंक शकतात. जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आहात ते आपूण जेवण तयार करून हे करूंक शकतात. जे बारीक दुकानदार आसात ते भाजी पाव आनी कितें नाश्ता प्रोवायड करूंक शकतात. हेच्या बद्दल जर असो विचार केलो न्हू खूपच बरो आहा. जर सरकारान हेचेर विचार करून जर सत्तरीत म्हणून हांव सत्तरीचे बाकीचे जे गांव आहात सत्तरी धर किंवा काणकोण सांगे ह्या सायडीक जर अशें इको ट्युरिजमाच्या बाबतींत आतां सरकारचो जो आमची पर्याचे MLA आहा तेन सद्या सुरू केला की इको ट्युरिजम आपूण सुरू करतली म्हणून. तशेंच जर सगळ्यांनी सगळी कडेन इको ट्युरिजम जालो किंवा बाकीच्यो गजाली जाल्यो जाल्यार खूपच हे बरें जावंक शकतात अशें म्हाका दिसता. सो एक जर बरी ट्युरिजम पॉलिसी करीत म्हणजे ती कशी गांवगिऱ्या वाठारांतल्या म्हणजे पंचायतींक तेंचें मत घेवन वा बरे जाणकारांचें मत घेवन अशी बरी हिंटरलँड इको ट्युरिजम पॉलिसी करीत जाल्यार तिचो भरपूर फायदो जावंक शकता अशें तुका दिसता न्ही? म्हाका खरेंच दिसता की आतां पळोवंक गेल्यार जे आमचे धबधबे आसात म्हणजे पावसाच्या सिजनान धबधबे मागीर बाकीच्या हितून पळयला तूं दुसऱ्या सिजनान पळयलें जाल्यार खूब कडेन अश्यो प्लेसी आहा की आमी थंय वचोन विजीट करूंक शकतात. इवन तुका आतां जस्ट हांवें सांगलें की मावशी सारक्याक रॉक कार्विंग्स आसात जेचे कितलेशेच वर्सांची ती रॉक कार्विंग्स आसात. थंय कितलेशेच ट्युरिस्ट येताले पण आतां सद्या कित्या कारणां खातीर थोडे बंद जाल्ले आहा सोडून दियात. पण तशेंच पळयलें जाल्यार आमचे ब्रह्मकर्मचे टेंपल आसात खूब कितें आसात. हे जर ट्युरिजमान हे केलें हायलायट केली जर सत्तरीचे जे ट्युरिजम प्लेसी आहा त्यो हायलायट केल्यो जाल्यार हेचो फायदो आमचे जे युवा हे आसात सत्तरीचे युवा आसात किंवा आनी आहात तांकां खरेंच फायदो जातलो अशें म्हाका दिसता. सो सरकारान जेन्ना अशी इको ट्युरिजम हिंटरलँड पॉलिसी करता न्हू तेन्ना तिणी सगळ्या वाठारांतल्या लोकांक म्हणजे तेंचें मत घेवन एक करची. नाल्यार कितें आसता सरकार कितें करता आपणाक जाय तेच करता तशें जावपाक जाता. मागीर ते सगळे कितें पॉलिसी सगळ्यो फेल जाता आमचे कितें आसता हिंटरलँड ट्युरिजम म्हणल्यार ते लोकांक थंयच्या थळाव्या लोकांक चड खबर आसता कळ्ळें तुका. सो अशी घेवन जावपाक जाय. आतां पळोवंक गेल्यार कितें सांगता ते आतां खंय तरी एक स्पॉट आहा थंयतले जे लोकल हे आहा म्हणजे त्या गांवचे लोकल आहा तेका गायड म्हणून तयार करतो किंवा आतां वॉटरफॉल्सान जे त्या गांवचे कोण भुरगे आहात तांकां फुडें काडचो आनी ती पॉलिसी करची. कित्याक सांग ताचो फायदो त्या गांवांतल्या लोकांकय जातलो सगळ्यांकच जातलो न्हू अशें म्हाजें मत आहा. ओके देविदास बाब देव बरें करूं म्हणटा तुमचें. सत्तरी म्हाल हो सैमान गिरेस्त म्हाल. पावसाच्या दिसांनी ह्या वाठारांत कितलेशे धबधबे व्हांवतात आनी पुराय गोंयच्या वाठारांतलो सगळे लोक हांगा ह्या धबधब्यांचेर येतात. धबधब्याचो आस्वाद घेवपाक येतात. आस्वाद येतना आमी पळयतात की चडशे जे आयचे तरणाटे आहा खबर ते धुमशाणां घालतात झगडी करतात वा सैमाची नाचाडी करतात. सो तांकां हांव इतलें सांगपाक सोदता की तुमी येयात धबधब्याचो आस्वाद घेयात पूण आमच्या सैमाक दुखोवं नाकात आनी दुसरेपणा करूं नाकात. आयज इतलेंच पळयत रावात गोवा न्यूज हब. तुम्ही पळयतात GNH.
Thank you.